हांव सरकारा कडेन एकूच मागणी करूंक सोदता, आमदारूय आसा, जेणे करून आमचो सिजनल फार्मींग जाता, सिजनल फार्मींग, चिली फार्मींग, आमची तरेतरेची भाजये घालता, ते एक गरीब लोक आसता तेंचे कडेन शेताची जमीन पत्रां नासतात आनी तेंचे कडेन कृशी कार्डूय नासता. अशे लोकांक तेंच्यांनी खंय तरी रिजनल फार्मिंगा अंडर म्हणजे तेंच्यांनी रजिस्टर करपाचें आनी तेंची कितें लुकसाण भरपाई जाल्यार ती तेंच्या दिवपाची अशी आमची रिक्वेस्ट करता की वेरियस पार्ट आतां आमच्या हांगासरूय प्रॉब्लम जाता तसोच वर्सा वाड्यारूय रातचे गायी म्हशी येवन लोकांचे नासधूस करता, म्हणजे त्या अक्षरशः तेंचे पोरसूं उडयले वयता. त्याच्या खातीर सरकारान एक पंचायती अंडर स्कीम काडपाची ना कितें करपाचें ती जी कोण रिजनल म्हणजे सिजनल फार्मिंग करता तेंचो रिकॉर्ड दवरपाचो आनी जेणे करून येता कधी तेंचें लुकसाण जालें जाल्यार तांकां सरकारान पंचायतीन मेळोन कायदेशीर म्हणजे गव्हर्मेंट थ्रू तेंच्यांनी तांकां लुकसाण भरपाई दिवपाची ही आमची सरकारा कडेन मागणी. आता सायटीन कोणी तरी एक प्लॉट घेतला विकत आणि त्यांनी आग घातल्या आणि ती आग ह्या पोरसा लायल्ली त्यांची बरीच नुकसाणी जाला. आता तुम्ही पर्सनल आमदार म्हणून तुम्ही पर्सनल पॉल्सासून तांकां काही आर्थिक मदत सरकारकडून काय मदत करपाक प्रयत्न आसतले? सरकारा कडल्यान मदत कितें आहा ती आतां एग्रीकल्चर ऑफिसर येतलो ते कितें एज पर जे फॉर्मेलिटीज आहा ते करतलेच ते. पण म्हाजे कडल्यान पर्सनली हांवें तांकां हेल्प केल्या कित्याक म्हाकाय खबर आहा पोरसूं लायतना खूब त्रास जाता, डिफिकल्टीज आहा, इतकं मेहनत घेवन ते लायतात आनी अचानक कोण येता आग घालता आनी तांकां लुकसाण जाता. हें पळोवन खूब वायट दूख दिसता. आतां सायडीक कोणी उजो घातला कितें केला ते चवकशी आमी डेफिनेटली करतले आनी कसले हेतू तेंचो तेच्या फाटल्यान आहा ते डेफिनेटली फायंड आउट करून घेतले. पूण सद्या तरी तांकां लॉस जाला ते दूख दिसता पळोवन, कित्याक इतले मिरसांगे लावन व्हडले करून ताका लुकसाणी जाल्ली आहा. सो आमचे कडल्यान मदत केल्यात, पूण गव्हर्मेंटा सरकारा कडल्यान कितें मदत मेळटा जाल्यार डेफिनेटली आमी ते प्रयत्न करतले.